नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। नित्याचो खर्च करता म्हणल्यार सरकार खर्चालो, तिजोरेक वाजें पेलवना, कामां करूंक पयसो पावना, 15% खर्च देंवोवपाच्या खात्यांक सर्क्युलर, 30 जून मेरेन खर्चाचेर निर्बंध। नियोजन संचालक पिवनाक पिट्टा, ऑफिस सोडून घरांतलीं कामां लायता, कागाळ पावली मुख्यमंत्री आनी अनुसूचित जमात आयुक्ता मेरेन संचालक शेरखाने म्हणटा सध्या उलयना। आरोंदे तेरेखोल जेटी बांदपाक दिवचो ना, जेटी बांदतल्यांक रस्तो आडोवपाचो अधिकार ना, नारायण राणेन भाशा बदल्ली, जेटी बांदतल्यांक जामीन, विरोधकांक ना, जेटीचें काम बंद। आमदार विजय आनी रोहना बरोबर काँग्रेसी मांडवीत येवपाक सोदपी फ्लॉटेलाची विशय लागली तापोवंक, आलेक्स म्हणटा आशिल्ले कसिनो मांडवींतल्यान पयलीं काडात। आनी खेळा मळार संतोष ट्रॉफी जिखूंक गोंयची टीम करतली पुराय यत्न, गोंय फुटबॉल संघटनेच्या अध्यक्षाक आस्त, 2009 उपरांत गोंय अजून जिखूंक पाविल्लें ना संतोष ट्रॉफी। खबर विस्तारान। नित्याचो खर्च करता म्हणल्यार सरकार खर्चालो, तिजोरेक वाजें पेलवना, खर्च कमी करून उण्यांत उणें 15% खर्च वाटावचो म्हूण सरकारान सगळ्या खात्यांक सर्क्युलर काडला। सापूच गरजेचें आसले शिवाय नव्यो मोटारी, ऑफिसांनी फर्निचर आनी बाकीचें सामान घेवंक मेळचें ना, नाजाल्यार बिलां पास जावचीं ना। विमान प्रवासाचेर बंधनां घाल्यांत, 30 जून 2015 मेरेन खर्चाचेर निर्बंध लागू आसतले। हो पयसो वाटायल्यार खंय सरकार कामां करूंक पावतलो। फाटलीं 2 वर्सां मायनिंग बंद आशिल्ल्यान गोंयची अर्थीक परिस्थिती सामकी इबाडल्या। सरकारची येणावळ कमी जाल्ल्यान खर्च कमी करचो अशी सुचोवणी अर्थ खात्यान सगळ्या खात्यांक केल्या। त्या खातीर नसतो खर्च करचो न्हय अशी सुचोवणी अर्थ खात्यान केल्या। अर्थीक वर्स सोंपतना नसती खरेदी करूं नाका, स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल सामानाचेर बंदी, एअर कंडिशनर टेलिफोन फॅक्स नाका, मोटारी नाका, गरजेच्यो गजाली सोडून हेर बिलां पास करप ना, मंत्री अधिकाऱ्यांचे विदेश दौरे बंद, परिसंवाद कार्यशाळा संमेलनां पुरस्कृत करप ना, विमान प्रवासाचेर निर्बंध, वीज उदक कागदाचो वापर कमी करा। अर्थ खात्यान घातिल्ले हे निर्बंध 30 जून 2015 मेरेन लागू आसतले। उदरगतीच्या कामां खातीर पयसो उणो पडचे न्हय म्हूण सरकारान हो आदेश काडला। सरकारी खर्चाचेर बारीक नदर दवरपाची सुचोवणी सगळ्या खात्यांच्या सचिवांक केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। नियोजन संचालक पिट्टा, ऑफिस सोडून घरांतलीं वावराड्याची कामां लायता, नाजाल्यार धमकायता, अनुसूचित जमातीचो जाल्ल्यान गावडा म्हूण हिणायता म्हूण संचालक आनंद शेरखाने आड अनुसूचित जमात आयुक्त आनी मुख्यमंत्र्या मेरेन खात्यांतले पिवनाची कागाळ पावल्या। वावराड्याच्या कामाक न्हयकार दिल्ल्यान खंय आतां ताची मडगांवां ट्रान्सफर मारल्या। शेरखानेक विचारल्यार तो म्हणटा आरोप बरोबर न्ही, पूण कॅमेराचेर येन्ना उलोवचो ना। नियोजन आनी मुल्यांकन खात्याचो संचालक आनंद शेरखानेन आपल्याक घरांतलो वावराडी कसो वापरलो म्हूण खात्यांतलो पिवन पांडुरंग शिरवयकारान प्रकरण अनुसूचित जमात आयुक्त आनी मुख्यमंत्र्या मेरेन पावयला। कागाळीन पिवन शिरवयकार म्हणटा कचेरींतलीं कामां सोडून शेरखाने ताचे घरची कामां करूंक लायतालो। फ्लॅट साफ करप, नुस्तें उजरावप, कपडे उमळप, टॉयलेट साफ करूंक लायतालो। 2 वरां शेरखाने आपल्याकडच्यान मसाज करून घेतालो। गावडा म्हूण आपल्याक पिट्टालो। संचालक शेरखाने आनी ताची घरची आपल्याक पिट्टाली। कामाक गेल्यार आपल्याक परत आल्तिनोवेल्या फ्लॅटार धाडटालो म्हूण पिवन शिरवयकारान कागाळीन म्हणला। काम करना म्हणल्यार आपले पाय धरपाक लायतालो म्हूण सांगून आपल्याक धमकायतालो। ताचे घरची कामां करप बंद केल्ल्यान आपल्याक आतां मडगांवां ट्रान्सफर मारल्या म्हूण पांडुरंग शिरवयकारान कागाळीन म्हणला। शेरखाने आड कारवाय करून आपल्याक न्याय दिवचो म्हूण तो मागता। प्रुडंटान संचालक आनंद शेरखानेक गाठलो। तो म्हणटा तो ह्या प्रकरणाचेर आतां कांयच उलोवंक शकना। मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या उपरांत कितें तें सांगता म्हूण सांगून आरोप ऑफ कॅमेरा न्हयकारले। कॅमेरा भायर काडूंक दिलो ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आरोंदे तेरेखोल न्हंयचेर जेटी बांदूंक दिवचो ना, जेटी बांदपी त्या वाठारांतलो रस्तो आडावंक शकनात। आपूण कोर्टांत वतलो म्हणून नारायण राणे आतां उलोवंक लागला। महाराष्ट्राचे बंदराचो मंत्री आसतना आरोंदे जेटीचो प्रकल्प हाडपी राणेच। आरोंदे बोवाळ जाले उपरांत राणे थंयच्या लोकांक वचून मेळ्ळो। सध्या जेटीचें काम बंद उडयलां।
आरोदेच्या लोकांनी मंगळारा जेटीर घुसून काम बंद उडयल्लें। जेटीक विरोध करपी 22 जाणांक पुलिसांनी भितर उडयल्यात। सिंधुदुर्गातलो आदलो आमदार आनी मंत्री नारायण राणेची आरोंदेचे जेटीचेर आतां भाशा बदल्ल्या। नारायण राणे महाराष्ट्राचे बंदराचो मंत्री आशिल्लो तेन्ना तेरेखोल न्हंयचेर आरोंदे जेटीचें काम चालू जाल्लें। आतां तोच नारायण राणे ही जेटी नाका म्हणटा। भूमिका स्पश्ट करची म्हूण राणेन थंयच्या आमदाराक आव्हान दिलें। ते राणे असे तशाने मी जे काम कार्य महाराष्ट्रात केलं नावलौकिक तू जवळपास नाही येऊ शकत। आताचे दोन्ही आमदार दोन्ही हे मी जर असतो ना पालकमंत्री पहिला तिथे जागीरहाटमध्ये इथे येऊन कलेक्टरला बोलून रस्ता मोकळा आणि ताबडतोब सांगा इथे जेटी होणार नाही। आरोग्याच्या लोकांवर अन्याय होऊ देणार नाही। त्यांची रोजीरोटी बंद करणारी जर जेटी होत असेल आणि जेटीमुळे जर रोजीरोटी बंद करणार असतील तर अशी जेटी आम्हाला नको। हा बंद करणं हा कायदेशीर गुन्हा आहे। शासकीय कार्यालय पलीकडे आहे आणि कार्यालयात जायला पण रस्ता नाही। फिशरमॅनला मच्छीमारांना जायला पलीकडे रस्ता नाही आणि हा रस्ता बंद केला ही कायदेशीर गोष्ट आहे। आम्ही या संबंधी कोर्टात जाऊ। आरोंदेच्या लोकांनी मंगळारा धुडगूस घालून जेटीचें काम बंद उडयल्लें। ते उपरांत पुलिसांनी जेटीक विरोध करपी 22 जाणांक भितर उडयल्ले। जेटी बांदतल्यांकूय पुलिसांनी अटक केल्ली। तांकां सध्या जामिनार सोडल्यात। जेटी आड आशिल्ल्यांक मात अजून जामीन मेळिल्लो ना। जेटीचें काम सध्या बंद आसा। वातावरण तापत म्हूण जेटीचे वाठारांत पुलीस बंदोबस्त दवरला। गोंयच्या लोकांकूय ही जेटी लागता। मात मांद्रेचो आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकार सध्या ताचेर कांयच आवाज काडिना। जेटी बांदल्यार बार्जीच्या येरादारीक लागून गोंयचे केरी तेरेखोल पालये वाठारांतल्या लोकांचेर परिणाम जातलो। ह्या वाठारांत हुंवार येतलो म्हूण थंयचे शेतकार आनी नुस्तेकार भिल्यात। प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार। घेऊ एक विराम।